गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 8:30 जावन गेली. भायर सरला आम्ही वचपाक म्हापसा कशें ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस. आता तुम्ही म्हणटले कित्याक रजिस्ट्रेशन ऑफिस हें सांगतलें तुमकां आमी. ओके, सो आतां आमकां आपयला कितल्याक पाव म्हणलें आमकां 9:30 पर्यंत पाव म्हटला. सो म्हटलें चल चाय पिली आनी भायर सरले की हांगा ट्रॅफिकाची प्रॉब्लेम आसता. म्हटलें तें टायमार पावूंक जाय. सो म्हटलें आयज आमचें आसा रजिस्ट्रेशन. तें कितें तें तुमकां कळटलेंच फुडें, कळ्ळें न्ही. सो आतां भायर सरला आमी आनी एक तें लास्ट आमचें आयज काम आहा तें आयज लास्ट जाता. सो कितें तें तुमकां कळटलेंच. ओके, सो पावस ना. सांग तुका वेदर कशें आतां गोंयान. पावस ना. सकाळी पडलो. हांव सकाळी उठलेलें पयर तुका टिफीन करपाक बरो पडलो शुनात न्हिदलेलो. मागीर आतां वत येयला. ओके, सो वयता आमी थंय पावली की तुमकां दाखयता. ओके, चला पावली आमी. आतां कळ्ळें म्हाका शिव कितें बेगीन येयला. गाडी पाकी मेळोंक जाय म्हणून. तें खरें हांगा ऑलमोस्ट फूल जाला. 2-3 उरला. आमी गाडी पार्क केल्ली. सो आतां आमी वर वचना. अजून टायम आसा म्हणटा शिव, एक 10 मिनटां आसा. बसता गाडीनूच. आनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस बरें पेंट केला तुजें ना. न्यू केला, पेंट केला. मागीर दाखयत तुमकां भायर गेलें तेन्ना मातशें ओल्ड आसलेलें तें. सो आतां बरें पेंटींग केलां. सामकें न्यू दिसता ऑफिस. बरें दिसता आतां. ओके, सो 10 मिनटां वयतली आमी वयर. ओके, सो पळयता भितर कितें शूट करूं मेळ्यार, इतलें सायन बीन करतना कितें शूट करूं मेळ्यार शूट करता. ओके, चला. सो वयता आमी. घेतलें तें न्ही पेंट मारला. हांव मारूं ना पेंट. सर या आमी फाल्यां मारतले. चला. सो हांगासर न्ही बरें एंटीक चेअर टेबल बरें बरें आहा. हो बरो आहा पळय मिरर. हो बरो आहा. काळो लास्ट केन्ना येयली आमी हांगा. रजिस्ट्रेशन आमचें वेडिंग मॅरेज फ्लॅट न्ही. फ्लॅटाचे आमचें हें फ्लॅटाचें रजिस्ट्रेशन करपाक तेन्ना येयल्लें. मागीर ना. सो मागीर आफ्टर 7 years आतां येता आमी. ओके, 2nd फ्लोर. कितले फ्लोर हांवें ओन्ली 2 फ्लोर. हांवें म्हटलें वॉकिंग या म्हटलें मातशें एक्सरसायज जातलें न्ही. आयकना. भितर या. हांगासर ओपन जाल्लें आसा. म्हटलें भितर वचून बसया. अजून टायम आसा. आमचे एडवोकेटू ती येवंक ना. सो जालें आमचें. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तू म्हणते कितें म्हणटलें तुम्ही गेस करा कितें आसतलें तें. सो जालें आमचें काम फायनली आयज. आनी शिवनाथाक आयजूच आसलेलें. आयज आहा थर्सडे आनी आयज आहा 20 पण तुका जाय आसलेलें थर्सडे. साईबाबाचो दीस. साईबाबाचो दीस आयज. आनी एक्चुअली बर्थडे आसा. हेजे बर्थडे आसा तेन्ना मातशें जावंक ना. सो आयज ताका मेन ताका जाय आसलेलो थर्सडे. खंयचे आसूं तें थर्सडे ताका जाय आसलेलें. आनी फायनली जाल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. पण चड वयर कांयच हांवें शूट करूं ना. तुमकां खबर आहा हें गव्हर्मेंट ऑफिस. हांव चिंततालें की एक सायन तरी मारतना बारीकसो एक व्हिडिओ की ते उरतलें न्ही, लायफ टायम उरतलें न्ही. पण कांयच करूंक मेळोंक ना. कित्याक इतलो लोक तुमकां सांगू. आमचो नंबर आसतलो सेकंड. कित्याक फर्स्ट कम फर्स्ट अशें आसता तेंचें, कळ्ळें तुमकां. आनी आमकां एडवोकेटान पयलीं सांगलेलें बेगिना वचून रावया म्हणून. कित्याक येवन रावलेले जे कोण फ्रेंड रावलेले येवन. आनी एडवोकेटान आमकां पयलीं सांगलेलें बेगिना करया. कित्याक तिकाय काम आसा न्ही. तिकाय फुडें आनी कितें काम आसा. सो जालें 11:20 जालें. तिणें आमकां सांगलेलें बेगिना या, बेगिना जातलें म्हणून सगळें. पण इतलो लोक काय. आनी मेन म्हणजे त्या ऑफिसान पेंट मारला न्यू. जावंक ना आमकां बसपाक. कोणाक खबर आहा ते मास्क घालून आयले. आमकां काय खबर पेंटाचो वास घेवन न्ही तकली जाम जालें. आनी आमकां म्हाका दिसता फाल्यां थंडी बी जातली. सांगपाक जायना. 9 बसलेली आमी. 9 ते 11:30 पर्यंत थंयच बसले आमी ते वास घेवन. विंडो ओपन कांय ना. सामकें पॅक एसी, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जालें आमचें काम, कळ्ळें. सो शिवाताक जे जाय आसलेलें आयज जालें थर्सडे, कळ्ळें न्ही. सो सांगता तुमकां, कळ्ळें न्ही कितें तें. शॉर्ट सांगता तुमकां बेगिनाच, कळ्ळें. सो जालें. आतां वयता घरा.
घरा आनी कितले बोळ आसलो खबर ना इशुकाचो. तो आतां खबर आहा तुमकां कितें आई कडेन जायना तेका तो म्हणजे काम करूंक जायना किचनात. तो पांया कडेन येता. सो आईक म्हटलें कांयच करनाका. हांवें भाजी बिजी कट करून दवरलेले. सो जालें न्ही टायम आतां भायर सरला आमी. ओके चला. सो पावलें हांव घरा. होदोळ पावलें. आयलें ताका पयलीं न्हांवपाक घातलें. न्हिदलो मागीर फुडलें काम करया म्हटलें. सो फक्त भाजी करूंक जाय. दाळ केला. आयज ड्रमस्टीक करी शांगो घालून केला. ड्रमस्टीक हाडलेली न्ही आनी भाजी करता हांव चिटकीची भाजी. आनी ती सकाळीं भाकरी करून गेला ती आई भाकरी. ओके सो आतां खाता आयस्क्रीम. काल न्ही आमी म्हापसा गेल्ली. काल आमकां एडवोकेटान आपयल्ले ओके सायनींग करपाक. सो थंयसर म्हापसा न्ही ते टॅक्सी स्टँड बी आसता पळय थंयसर न्ही एक हें आसा मेळटा म्हणजे आयस्क्रीम फ्रूट बावल एक बरें आसता तेंचें कळ्ळें न्ही. सो काल हाडलेलें हांवें 2 एक खाले आमी शेअर करी. खूब येदो मोठो डबो आसलो तो. थोडे दवरला रितुकाक आनी थोडे आतां खाता हें पळयात. तितून सगळें आहा. पपाया ना बनाना आसा लिची आसा हें तुजें ड्रॅगन फ्रूट मागीर बरें आहा हितून. मागीर मस्क मेलन तेयी आहा. बरें आसलेलें. सो असलें खावपाचें खूब कमी न्ही. सो काल केवटेन गेल्लेच म्हटलें घेवया म्हटलें. सो चिबड कितें करया गे कट करया. सो चिबड म्हाका चॅक करूंक पिकला गे कापता आयजूच. सो शिवाक न्ही खूब लायक मागीर तो मागीर आसाच ना. तो आतां कट करता आतां येतलो जेवपाक बी दिता मागीर तो उरत ना मागीर तशें मागीर उरता मागीर ते पिकले ते. सो आतां कट करता आयस्क्रीम खावंक येता. आनी एक बरी गजाल म्हणजे आयज आसा थर्सडे आनी आयज थर्सडेन आमचें एक बरेंशें काम जाल्लें आसा. आनी आयज साईबाबाचो प्रसाद येयल्लो आसा. आमी सामके शॉक जाले सारके. तो शिवाचो फ्रेंड गेल्लो शिर्डी. फूल तेजी फॅमिली गेल्ली शिर्डी. आनी आयज तेणें सकाळीं येयल्लो खंय तो आमी नासलेली. आयज तेणें हें पळय प्रसाद दिवन गेलो तो. सो सामकें बेस्ट डे म्हणटा पळय तशें न्हू प्रसाद येयले साईबाबाचे. सो ब्लेसींग कळ्ळें तुमकां. सो चला भाजी कांदे बीन आईन भाजी कट केला. ना ते कट केला मगे. शिवाक लायक ड्रमस्टीक करी सोय घालूंक ना बेश्टें दाळ घालून केला दाखयता तुमकां. आनी इशू काकू जातलें न्ही हें पळय ड्रमस्टीक करी. आनी इशू काकू जातलें. भाजी कट केला चिटकी आनी भाकरी रेडी आहा. फक्त म्हाका न्ही हें कांदो टमाटो सगळें कट करूंक जाय. आनी हें आसा हें पळय बरें आसा हेंचें आयस्क्रीम खूब बरें आसा. बनाना बीन जायते फ्रुट्स आहा. तस थोडेशेंच दवरला हांवें रित्विकाक. तो आनी मागीर बॉब मारतलो आपलें दवरूंक ना म्हणटलो. सो जालें म्हाजें रांदून फटाफट भाजी केलें. हें पळयात भाजी आनी थोडे कुकुंबर आसलेले सराड केला बेश्टें कोशिंबीर केला. आनी गॅस सगळें म्हाका क्लीन करूंक जाय. जेन्ना आमगे भाकरी करता न्ही तेन्ना तें मातशें जाता कळ्ळें न्ही. सो आनी 2 तवशे दवरले. तवशे हांवें ते पंडितला हाडलेले पळय मातशें जून जालें तें. आनी आयज येताना म्हापसांनी खूब आसलेले आनी घेवंक ना हांवें. आनी ते चड थंडूय न्ही. सो 2 तवशे दवरले हांवें. ते आई रवो म्हणजे आमी ताका मोटो रवो म्हणटा एक्चुली न्ही. ते मोटो रवो न्हू गे ताका लापसी म्हणटा. म्हाका कमेंट केलेले ताका लापसी म्हणटा. आनी गंव ते तुकडा गंव आमी मोटो रवो म्हणटा ताका. ही मोटो रवो खंय अशें आसता ते लापसी ताका म्हणटा ब्रोकन वीट कळ्ळें न्ही. नाजाल्यार वीट दलिया अशें म्हणटा. आनी लापसी हांगा बरयलां. सो आसा आमगे थोडेशे ते खूब मोठे आहा. हें बरें मिडियम आहा. सो तुमकां दाखयलें हांवें न्ही खीर आईन केल्लेलें. सो आयज तवशे घालून करता ही कुकुंबर केक कशें मोटो रवो तो रवो तो घालून लापसी घालून न्ही करता. म्हाका तेणें खूब लायक. 2 तवशे दवरलात. आई आयज करतले चडूच कर म्हणलें तिका कित्याक इशुकाक खाल्यार बरें गोड घालून करता. आनी टिफिनाकूच दिवपाक बरें पडटा रित्विकाक. सो ताका लागून आतां ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केला हांवें. ओके सो जालें म्हजें जेवण रेडी. आतां उठोंक ना तो शिव येवंक ना. सो हें चिबूड न्ही गे चिबूड आनी मोगे हांव खूब कन्फ्यूज जाता. चिबुडान आनी मोगे हितून हांव खूब कन्फ्यूज जाता. ओके सो हें कट करून न्ही बरें शुगर नाजाल्यार पातळ गोड बीन आसता पळय तें पातळ गोड बीन तें मिक्स करून खावपाचें. सो हांव शुगर खातलें. हें दही दवर फ्रिजीन. रित्विकाक न्ही दही जाय जेवणां नाजाल्यार जेयात ना. इल्लें शीत देता किरकिरी करता दही जाय म्हणून. ताका लागून दही हाडचें पडटा. सो हांवें आत्तां ऑर्डर केलें कित्याक हांव तें कट करता चिबड पळया कशें कितें आहा तें भितर. म्हटलें जाल्यार कट करून दवरया नाजाल्यार न्ही बेगिना पिड्ड्यार जाता तें कळ्ळें न्ही. सो पळोवया म्हटलें पिकलें तें.
बरें आहा चड पिकले बी न्ही म्हणजे पिड्डे येता मागीर ते सो बरें हें कट करून न्ही एक डब्यान घालून दवरता जाय तेन्ना काडून खावपाचें बियो घालता गे आमच्या हांगा बियो बी कांय जायना इफ जाल्यार उंदीर मामा येवन खाता बरें आहा हें सो बारीक बारीक कट करून दवरता सो कट करून जालें हें आतां खातलें आमी हें म्हटलें फ्रिजीन दवरुया हें खूब जालें ओके सो आनीक तुमकां दाखयता तुमकां दाखोवपा विसरलें सो आईन हांगासर चटणी केला कसली चटणी सांगता तुमकां अळूची पानां हाडलेलें तुमकां सांगलेलें हांवें कालच्या विडियोन हांव हें करतलें म्हणून अळू वडी 5 पानां आसलेले ते 5तांतले एक पान न्ही सामकें जाम जाल्ले सुकलेले सो 4 पानां घालून कितें करतलें हांव अळू वडी सो हांवें सगळें आमटान बिमटांनी सगळें भिजत दवरलेले पण 4 पानांचे जातले जायना ते एटलीस्ट काही 10-12 तरी पानां जाय सो मागीर हांवें ते सोडून दिले सो आईन ते आयज चटणी केला आनी चटणी खूब बरी लागता आय गावेट माय यूट्यूब चॅनल कितें केलें रे लागले कितें झालं ताका हांगासर न्ही कितें सांगू अशें स्कीन येयला एक्स्ट्रा हांगासर चामडी कशी भायर येयला हांगासर एक येयला आनी हांगा एक येयला दाखय हांगा रे हांगा एक येयल्ले आतां हांगा परत येयला आतां परत दाखोवंक जाय डॉक्टरा वचून एपळा अशें येयला एपळ्या अशें भायर येयला आतां हांगा एक जाला पळय फुटलेच ते कितें केलें तुवें काजला हांवें खाजयला काजचा हांवें खाज येता ताका खाज येता खंय पळय ताका डॉक्टरा दाखोवंक जाय आतां अचानकूच एक इल्लेलेच मागीर सेकेंड आनीक परत दुसरें येयला आतां कशें करून पळयता आयज गेलो शिव ताका व्हरता म्हटला व्हरून दाखय म्हणलें ताका कितें म्हणटा पळोवया ओके चला हांव उठोंक ना अजून जेवपाचें आयतलें शिव येवंक ना अजून ओके चला मेळटा तुमकां मागीर पळय जेवंक बसला आमी हें पळयात हें आसा थाली ऋतीक म्हणटा अळू वडी करूं खंय ते 3 पानांचे 4 पानांचे कितें अळू वडी करपाची चटणी खा म्हटलें मला ती चटणी बरें खूब लागता हांवें शेअर केला आतां खबर ना खंय आहा ते विडियो केला हांवें शेअर तो खंयचो तरी विडियो भितर घातला हांवें तो म्हाका आतां मेळ्ळा बरें आहा तुमकां कोणाक जाय जाल्यार बीन सोदता हांव तुमकां शेअर करता खूब बरें जाता बरें हांव उठलो आतां पिकल ते न्ही पिकल हय खाते सो श्रीनाथान हें हाडला पेडे सो पयलीं तुमकां दिवया म्हटलें श्रीनाथ ओपन कर पयलीं आमच्या युट्यूब फॅमिलीक दी हय हें तुमकां हे फक्त मोबायल जाय हें तुमकां पयलीं आमच्या युट्यूब फॅमिलीक फर्स्ट बायट तुमकां जस्ट जेयली आमी ओके सो म्हटलें तो आतां वयता भायर म्हटलें राव म्हटलें मातशें आमच्या युट्यूब फॅमिली मातशें पेडे दी मागीर तूं वच कामाक मो बी हांगा जळटा इश्वीक या ओय सो हें तुमकां पयलीं आं हें म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीक तुमकां सगळ्यांक राव तरी हय हें तुमकां तुमच्या वाट्यांतलें हांव खाता दी ताका आई इश्वी थोडा इल्लेशें घाल इल्लें घाल स्वीट खूब बेसता पेडा इश्वी आमाम पुरो तू तुजें तोंड पयलीं गोड कर हय जालें थँक्यू हय थँक्यू सो आयज हांवें तुमकां सांगूंक ना म्हणून तुमी बेजार जायनाका फाल्यांचो ब्लॉग पळयात फाल्यां हांव तुमकां सांगतलें किस खुशी में मिठाई बाट रही है न्ही आम्ही तुमकां सरप्राईज हय तुमकां सरप्रायज आहा ओके सो चला आनी काय व्लॉग कंटिन्यू करना हांव ओके आतां 3 जाली तुमकां खबर आहा आफ्टर 3 स्टडीज बी सगळें आसता सेम टू सेम रुटीन ओके तशें तुका टायम मेळटा टॅम्पल वचून यो एक्चुली सांगलेलें हांव येतना साईबाबा देवळान या म्हणून पण ताका टायमूच ना सो म्हाका ते ड्रॉप केलो आनी गेलो तो आतां सांगला आमी तुका जाल्यार तूं लागीं आहा एक परवरी साईबाबाचें देवूळ म्हणजे तूं वच आनी पांय पडून यो तूं वचून टॅम्पला वचून पांय पडून यो म्हटलें ओके तूं वच तूं ओके आनी हेजे पळय डॉक्टरा कडेन आं हेजे दाखोवंक जाय डॉक्टराक म्हणजे तूं ताका घेवन व्हर म्हटलें ओके चला हांव ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी फाल्यांचो व्हिडिओ पळोवपाक विसरनाकात ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर इशी बाय म्हण इशी तिकली बिकली काजळ बिजळ सगळें खंय वयता बाय म्हण सगळ्यांक बाय बाय
बाय बाय